आम्ही आता रामाचे कंप्लेंट करपा आयला आगासाय पुलीस स्टेशन. रामा येस हिंगा मातसो काव दिसता. ओके, नो प्रॉब्लेम. रामा पयलीं सद्याक हे आतां तुमची गाडयेर आतां क्रॅक पडला ते हेजे. फुल हे पळय फुल आक्को पळय फुटला. आता सिंपल गजाल सांगता हांव. पुलीस स्टेशनाचेर आमी पयलीं सद्याक तुमचे ते अटॅक जाले. अटॅक म्हणटा तुमी. इट इज एन अटॅक. ओके. इट इज एन अटॅक बाय आय एम टेलिंग यू. 2 दीस पयलीं म्हजेर हांव पणजेच्यान म्हाजो रिपोर्टिंग चालू आशिल्लें. म्हणल्यार 5 दिसाचे बेलाक लागून त्या रिपोर्टिंग करपाक लागले. 5 दीस कंटिन्युअसली 10 ते 1 पर्यंत. चवथ्या दिसा जेन्ना हांव रिपोर्टिंग चवथ्या दिसा 5 दिसा समथींग चवथ्या दिसा जेन्ना हांव रिपोर्टिंग करून येतालो दनपारा वेळाचेर, तेन्ना मिलिटरी वर्कशॉपा कडल्यान लेफ्ट आसा आनी म्हाज्या घरा कडेन वयता सकयल होली क्रॉसाच्या पयलीं थंयसर बांबोली कुर्गा. कुडका वयता थंयसर आनी ओपोजीट टू नर्सिंग कॉलेज. सो थंयच्यान हांव लेफ्ट घेतालो थंयसर. ऑलमोस्ट हांव लेफ्ट अर्दे हेजेर पावल्लो हांव. आनी इमिजिएटली ह्या सायडींतले हे सायडीन येयली गाडी. ह्या सायडीन गाडी आयली येल्लो कलरची गाडी डिओ. ओके, डिओ का एक्टिवा समथींग. आनी ती आयली आनी 2 जाण बसलेली ती आनी मारली गाडी म्हाका. ती गाडी मारलेली ती हो पोजिशन सायडीक मातसो हो स्क्रॅच तुका दिश्टी पडटा पळय हांगासर तो त्या दिसा हांगासर. आतां गाडी रोड हांगा इतलो आहा हे सायडीनच्यान हांव क्रॉस करपाक आनी हे सायडीन फूल हायवे आहा. पूण तेणी हांगा येवन हांगासर मारली आनी हे भायर काडले थंयसर. आतां त्या दिसा रिपोर्टिंग जावन हांव घरा कडेन वतालो आनी ते 2 जाण भायर सरलो. एकलो काळोसो भुरगो आशिल्लो मोटको आनी दुसरो आहा पळय तो गोरोसो भुरगो लांब आशिल्लो. आनी काळो भुरगो आहा पळय तो कोंकणीन थोड्यो कोंकणी म्हणल्यार न्यूली कोंकणी आसा पळय तेंचो कोणाक कळना पळय मायग्रंट तसो उलयतालो. आनी दुसरो भुरगो आशिल्लो पळय तो लांब आशिल्लो हिंदी उलयतालो. सो 2 जाण भायर सरले आनी हांवें म्हाजी गाडी लेफ्ट काडून थंयसरूच हांव बस स्टॉपा कडेन. आनी तेन्ना ते आर्ग्युमेंट करपाक लागले आनी आर्ग्युमेंट डिस्कस हे करता व्हडलें उलोवपाक लागले. लेफ्ट सायड सिग्नल नाही दे शकता काय म्हणून. आनी आय वॉज व्हेरी शॉक की खऱ्यांनी हांवें सिग्नल दिवं नाका म्हणून. तेन्ना वेन आय सॉ लायट वॉज ऑन. सो दे वेर इन्स्टिगेटींग मी. सो देन आय रिमेंबर आय वॉज कंटिन्युअसली इन माय मायंड की बाबा हे 5 दीस हांवें काय करपाक जायना. अटॅक जालो जाल्यार म्हाजी बेल परत रिजेक्ट जावपाची. सो आय वॉज इन दॅट सिच्युएशन. दे वेर इन्स्टिगेटींग मी. फ्यू पीपल केम. थोडे लोक भुरगे येवपाक लागले आनी ताच्या नंतर ते येयले तेन्ना तेणी म्हाका धुकल्लो आनी ते लोक येवपाक लागले तेन्ना धुकल्लो आनी हांव गाडयेर पडलो आनी ते मागीर गेले. आनी देन परत मागीर घरा कडेन गेले. हांवें सांगलें आनी माय बॅटरी वॉज ऑल्सो कंप्लिटली लो. आय कुडंट डू रिकॉर्डिंग आनी मागीर हांवें म्हणलें इट इज पॉयंटलेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड टेलिंग पीपल. सो मागीर घरा कडेन घेवन मम्मी डॅडीक सांगलें, शंकराक फोन करून सांगलें, शंकर पोलजीक आनी बाकीच्यांक समिराक आनी फोन करून सांगलें अशें अशें जाता. सो आमकां मेळोंक ना. आयच्या दिसा कितें जालें, आयज हांव रातचो परतूय येतालो. रातचो येता आसतना थंयसर परत त्याच प्लेसीचेर एक्चुली पळोवपाक गेल्यार हांव घरा वचनाशिल्लो. हांव लता शिरोडकर हे आमचे पायन रावता. लता शिरोडकर हॅव कॉल्ड मी अप टू हर ऑफीस वीच इज इन गोवा वेल्ल्या. सो हांव गोवा वेल्ल्या ते सायडीनच्यान ट्रॅवल करतालो. म्हणल्यार हांवें लेफ्ट घेवंक ना. पूण लेफ्ट घेनासतना हांव फुडें वयतालो. तो बस स्टॉप काडून मागीर फुडें पावलो मातसो हांव थंयसर. लेफ्ट घेवंक ना म्हाज्या घरा कडेन. सेम कुर्गा सेम जाग्याचेर जे त्या दिसा जाला त्या दिसा. आनी मातसो मुखार गेलो उपरांत एक काळी फिल्स कितें फसिनो काळी कलरची न्यू फसिनो येवन ती ढाम करून तेंच्या फाटल्यान मारली म्हाका थंयसर. आनी आय वॉज शॉक्ड. आनी परतूय हांवें कितें केलें, भायर सरलो आनी हांवें ताका विचारलें बाबा कितें गाडी चलोवपाक जायना काय म्हणून पावलो. ताका विचारलें हांवें थंयसर. आनी देन स्टार्टेड आर्ग्युमेंट जालो थंयसर. आनी हांव भायर सरून आयलो थंयसर. भायर सरून ताका विचारलें थंयसर. तितल्यान आनी एक गाडी आयली व्हायट कलरची आनी तो गाडी आहा पळय ती रावली फाटल्यान. तो म्हाज्या फाटल्यान येतालो थंयसर. सो तो म्हणटा तो विल्सन बाब गोवा वेल्ल्या फुटबॉल एसोसिएशनाचो प्रेसिडेंट जो आहा पळय गोवा तो आशिल्लो. आनी ही जस्ट तो बेगीन भायर सरलो आनी तो म्हणपाक लागलो आपणी पयलें हो फास्ट येवन तुजेर मारला म्हणपाक लागलो. सो आनी आर्ग्युमेंट कितें विचारता तो म्हाका सांगता भायर सरल्यार सायड लायट नाही दे शकता काय म्हणून. सेम जे त्या दिसा सांगताले पळय तीच गजाल आयज तो म्हणटा की सायड लायट मारूंक शकना लोकां म्हणून. सायड लायट कित्याक मारूं ना, सायड लायट कित्याक मारूं ना, नाही चला सकते काय माहिती ना. म्हाजी थंयसर आर्ग्युमेंट जालें. कळ्ळें तुका. आर्ग्युमेंट जालें थंयसर ताका हें काडपाक ताका हेल्मेट काड म्हणून. हो हेल्मेट काडपाक रेडी ना. आनी ते हेल्मेट काडपाक रेडी ना. ते व्हिडिओन जो आहा पळय हांव भायर सरलो तेन्ना तो एक गजाल म्हणलें तेणी. एक गजाल ताणें पळय कितल्यांक तुमी 7:15 जाल्ली. नो प्रॉब्लेम. फुडें सांग. 7:15 त्या टायमाचेर म्हणल्यार हांव भायर सरलो तेन्ना मैंने कर दिया जल्दी आ जा असो ही उतरां तेणी फोनाचेर. आनी फोन तेजो भितर कितें म्हणलें ताणें? हां जल्दी आ जा
मैंने कर दिया अशें असो स्टेटमेंट एक्झॅक्टली हे केलो त्यांनी ओके. सो ताजे नंतर हो फोनाचेर आहा हेल्मेट घातलेले आहा फोनार तो हेल्मेट काडपाक रेडी ना आमी फोन जप्पाक ट्राय केलो तेका फोन काडलो तेणी आनी बोल्सान घातलो तितल्यान आमी जेन्ना फोन घेवपाक सोदतालो तितल्यान ते दोग जाण ते साठी पळोवपाक लागलो तो तितल्यान ते दोग जाण कोण येवपाक लागले आनी तेणी येवन विचारले क्या हुआ काय म्हणून पावलो आनी दे वर वेरिंग मास्क बोथ द पीपल वे वेरिंग मास्क सो हांवें ते मास्क म्हणल्यार हांवें सांगलें एक्सप्लेन केलें जेन्युअनली की असो असो हा हें करतालो गाडी हाडून मारली तेणी हांव वयतालो फुडें फाटल्यान सो म्हाका मातशें फ्लॅशबॅक केलें आनी डावट येयलो तो सेम फिजीक म्हणून ताजी आनी ताका हांवें सांगलें एक्सप्लेनेशन केलें मागीर हांव थंयसर गेलो पळय जाल्यार गाडी पळोवन म्हाका याद येयलें की हो सेम फिजीक ताका हांवें तोंड मास्क काड म्हणून सांगलें पळय जाल्यार तोच मनीस ज्या मनशान त्या दिसा म्हाका अटॅक केल्लो तोच मनीस त्याच भाशेन लँग्वेज उलयता त्याच भाशेन उलयतालो आनी दुसरो मनीस तेन्ना पळोवपाक गेलो पळय हांव थंयसर तो कावोच आसलो मोठो ही वॉज ऑल्सो सेम बट मास्क घातलेले आहा थंयसर आनी ताणें मागीर कितें केलें तेंच्यांनी ते तर तेंच्या वांगडा नासले जाल्यार त्या दोगांय भुरग्यांनी तांकां घेवन ते थंयसर ट्रिपल सीट वयतालो थंयसर चावी काडलेली तेणी विल्सनान चावी काडली त्या भुरग्याची तो तर दुसरो भुरगो आशिल्लो जाल्यार तेंच्यांनी ताका सपोर्ट करून घेवन कसो गेलो म्हणजे हे तिगूय जाण जे आहा पळय प्लॅन जाल्ले 2 दीस त्या दिसा येयल्ले मारपाक आनी मागीर हांवें हांगासर ते वेंडर आसा भाजयेचो हॉर्टिकल्चर आसात तांकां विचारलें हॉर्टिकल्चर विचारतना सगळ्या लोकांनी सांगलें हे प्लॅन करताले रावण हांगासर मारताले म्हणपालो बस स्टॉपाचेर उबो रावल्लो म्हणपालो थंयसर आनी ते दोग जाण भुरगे आनी मागीर तेंच्यांनी दुखलून व्हरता तेय सुद्दां बायक पयला मागीर आमी सोदपाक गेले थंयसर सगळ्या कडेन बायक थंयच आसली न्हू चावी आमचे कडेन आहा खंय काय व्हरचो ना सो तांकां आमी सोदपाक गेले बायक हांगाच आहा न्हू बायक मागीर थंयसरल्यान खंय गोपाळाच्या ते सायडींच्यान काय खंयच्यान गेले खंयचे आनी परत बायक घेवन थंयसर दुखलून सकयल येयले त्या म्हणसर आमी दुसरे कडेन हाडले मागीर आय कॉल्ड ऑल ऑफ माय फॅमिली मेंबर मेन इम्पॉर्टंट सांगता तुमकां हांव थंयसर जेन्ना हांव थंयसर हे बायकार हेतूंतल्यान तेजे कडेन आर्ग्युमेंट करतालो त्या भुरग्या कडेन सायटीच्यान जेन्ना वयता ते काळ्या भुरग्यान थंयसर येद्दो व्हडलो चाकू दाखयलो ते काळ्या भुरग्यान अर्दो व्हडलो चाकू कोणाची काळ्या भुरग्यान ते येल्लो कलरची बायक आशिल्ली पळय सेम अशीच गोल्डन कलर कोणाक दाखयली तुका चाकू दाखयलो म्हाका सो हांव आनी ताका मारपाकूय वचपाक अटॅकूय करपाक शकना आसलो आनी कांय करपाक शकना आसलो सो आय जस्ट केम आउट फ्रॉम देट बिकॉज म्हाका मेन इम्पॉर्टंट कितें आसलें एटलिस्ट व्हिडिओ रेकॉर्डिंग तरी म्हाजे कडेन आसतलें पुलिसांक हांवें इमिजिएटली फोन केल्लो आसा बायक ती आनी खंय वचपाची ना कित्याक तेजी चावी जी आहा पळय तरी police station I have submitted the key I'll just play the this is the key ही की आहा पळय ती हांवें तांकां दिल्ली आसा चावी दिल्ली आसा सो गाडी पॉसिबली हांगासरूच ह्याच एरियेन ती दुखलून व्हरोंक शकना आनी चॅक पोस्टाचेर तेंच्यांनी पुलिसांनी कॉल करून रिपोर्ट करपाचें आहा केला जाल्यार म्हाका खबर ना आय हॅव ऑलरेडी टोल्ड द पुलीस गायज की गाडी रस्त्या वयल्यानूच व्हरतली काही कलरची गाडी जी आहा ती आनी एक्टिवा एक आसा ती सो आज एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार म्हाका जाल्यार दिसता की हो सिस्टमॅटिकली प्लेन अटॅक्ट आनी कोणाच्या अगेन्स्ट आशिल्लो हो सरकार म्हाका सप्रेस करपाक लागून सोदता ताका लागून हांवें ते बायट दिल्लो तेज्या नंतर ही गजाल इन्सिडेंट स्टार्ट जालो लक्षांत घ्या 4 तारखे 4थ्या दिसा रिपोर्टिंगाचेर म्हाजेर हल्लार तेच भुरगे करता आनी केस सांगलेले म्हाजे कडेन प्रूफ ना न्हू काय आयच्या दिसा तेच भुरगे परत आनी आयज देवाच्या कृपेन देव आसा परत सांगता तुमकां हांव देव आसा म्हणून होली फुरसाच्या फुडल्यान वो राखणदार फुरसाच्या फुडल्यानूच एक्सपोज जाले रिकॉर्डिंग आसा आतां म्हाका कळपाक जाय पुलीस कितले फास्ट एका धरून हाडटा म्हाका जे भाशेन धरून हाडलेलो तसो हे एका धरून हाडटा काय ना काय हो इन्फ्लुएन्स हा कित्याक हो फोनाचेर जेन्ना उलयतालो तेन्ना हो कॉर्डिनेशन करतालो की काम जालें म्हणून कितें काम जालें गाडी मारपाचें काम जालें काय म्हाजो फुडलो प्लॅन आशिल्लो एक्चुअली म्हाजो लेफ्ट मारून घरा वचपाचो आशिल्लो तो काळोख सगळो कुडका वयता तेन्ना आनी थंय म्हाका तोपपाचें प्लॅन करपाक आयिल्लो दिस इज अटेम्प्ट टू मर्डर आयज म्हाका कळपाक जाय आनी जजांकूय सांगता हांव तुमी म्हाका सांगताले पळय बेल भीक मागतालो भीक म्हाका भितर दवरा म्हणून पुलीस स्टेशनान कितें बायल सेफ ना म्हणून आयज जजाक सांगूंक सोदता हांव जजाक सांगूंक सोदता हे पळय अटॅक तुम्ही आता धरून हाडूंक शकताय का म्हळ्यार आयज उलयता ताका भितरूय सेफ ना भायरूय सेफ ना कितें करपाचें गोंयकारा कडेन विचारता कितें करपाचें ती सुरी तर म्हाज्या पोटान तोपलेली तेंच्यांनी जाल्यार हांवें कितें करपाचें आयज सगळे एविडन्सीस तुमच्या मुखार आसात जरी तर हे एविडन्स मेळोन तर कांय करिना जाल्यार आमी कितें करपाचें रे कितें करपाचें आमी हांव लायव्ह गेलो सांगलें व्हिडिओ फुटेज आहा पळय ती कोण पळयता तेणें मास्क काडून दाखयल्लें आहा तो मनीस गोंयच्या लोकांक विनंती करता हांव बाबा पुलीस तर धरिना तुमी तरी त्या भुरग्याक पळयला न्ही
जाल्यार म्हाका सांगा, आमकां अलर्ट गोवन जे आसा पळय रिकॉर्डिंग ते लायव्ह आसा तांकां कॉल करून ताका मेसेज घाला. तुमकां दाखोवपाक नायले की हो भुरगो कोण तो कळपाक जाय, कित्याक दीस पर्सन इज आफ्टर मी टू किल मी. आयज तो जितो मारपाक सुरी घेवन कोण येता रे? सुरी घेवन तोपाकूच येता मरे. सो आयज PI हांवें ऑलरेडी सांगलेले आसात, म्हाज्या लायफाक थ्रेट आसात आनी आयज सांगूंक सोदता फादर बिस्माका सारके करिनाकात. लोकांक सांगूंक सोदता तुमी आयज फादर बिस्माकाक याद करता जायत, पूण आयच्या दिसा एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार अशेच एक्टिविस्टांचेर अटॅक जातले आनी एक्टिविस्ट हांगासर गोंयच्यान ना जातले जर तर तुमी हेजेर डिसिजन घेयना जाल्यार. दिस इज अ कंप्लीट प्री प्लॅन अटॅक एंड आय हॅव अ डाउट that there are politicians involved in this. कित्याक एकदा मिस्टेक जावंक शकता त्या भुरग्यांची, परत येवन परत त्याच जाग्याचेर म्हाका अटॅक करता. लेफ्ट कितें सेम डायलॉग्स मरे. सेम डायलॉग्स मरे. धरून हाडूंक शकतले जाल्यार कळटलें, पुलिसांक विचारा तुमी. आनी आय फील द एक्टिविस्ट हॅव टू सी अबाउट दीस मॅटर. कितें सगळ्या लोकांनी पळोवचें पडटलें, कित्याक हो अटॅक हांवें म्हाजी कंप्लेन ड्राफ्ट करून हांवें सगळे दिल्ली आसा जे कितें इन्सिडंट घडलेले आहा. 7:15 सुमार तो इन्सिडंट घडलेलो आसा. हांव लता शिरोडकराक मेळपाक येतालो तेन्ना 7 वरांचेर तें जाल्लें आसा. सो आय रिक्वेस्ट पुलीस ऑफिसर्स बिफोर आय एम बीन किल्ड टेक द एक्शन्स. होम मिनिस्टराक सांगूंक सोदता तुजो पर्सनल रिवेंज आसा न्हू म्हाका जाल्यार म्हाका घरा भितर दवर. कितलीं वर्सां दवरता दवर. पर्सनल रिवेंज तर आसा, म्हाका भितर दवर, जेलीन रावपाक रेडी आसा हांव. पूण म्हाजे फॅमिलीक म्हाका म्हाजी गरज आसा. तुमकां तर काबारूच करपाक जाय रामाक न्हू, दिसाचे काबार करा. हांव रावतो असो ताजत मैदानाचेर, मारा, शूटआउट करा, हांगा मारा. लिपोवन काम करिनाका. आनी खऱ्यांनीच तर होम मिनिस्टर हेतून ह्या सगळ्या धुंडाणान हे इन्वॉल्व ना जाल्यार हे भुरग्यांक धरून हाडटलो आनी हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन जातलें. लागीं यो उलयतलो, लागीं यो. आमी आनी कितें उलयतले हेजेर. आतां एकूच रिक्वेस्ट आहा पुलिसां कडेन की सारकें इन्व्हेस्टिगेशन जावचें हेजेर. जें कितें सत्य आहा पळय तें घड, कित्याक आयज रामान तें दाखोवन दिलां, चेहरे जे दिसता आयज ते भुरग्यांक हाडून हांगासर सारकें इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय आनी हेज्या फाटल्यान कोण सुत्रधार आहा तो ओपन जावपाक जाय आनी हेजो सुटाव जावपाक जाय. दामोदर तुमकां कितें सांगता, तुमी आतां येयले. पळय हांव पुलिसांक आनी प्रमोद सावंताक चॅलेंज करता. चल तुमी जसो रामाक अरेस्ट केलो 24 वरां भितर, आतां आयज तुमकां हांव चॅलेंज करता, 24 वरां भितर तांकां अरेस्ट करून दाखया जे रामाक अटॅक केल्लो. एक क्वेश्चनाक लागून तुमी रामाक अटॅक केलो, एक उतर म्हणलेलें म्हणून आयज तुमकां हांव चॅलेंज करता 24 वरां भितर अटॅक करून दाखया आनी तांकां अरेस्ट करून दाखयाक आनी पुलिसांनी आमकां दाखयाक बाबा तेंच्यांनी रामाचेर अटॅक केला. ना अशें न्हू रामान तेणें अटॅक करून आयलो, फक्त तोंडान उलयल्लो. तेंच्यांनी रामाचेर अटॅक केलो. आतां तुमी 24 वरां भितर अटॅक करून अरेस्ट करून दाखोवपाक शकता म्हाका. आनी प्रमोद सावंत CM म्हणपाचो लायकीचो ना रे बाबा. हांव डायरेक्ट सांगता लायकीचो ना. ही आख्खी पॉलिटिकल गेम. हांव सांगता तुका पॉलिटिकल. तुमी आतां एक रामाक तुमी अरेस्ट केल्लो तसो तुमी तांकां अरेस्ट करून दाखोवपाक शकता. अरेस्ट करीत न्हू हांव सरेंडर करता. तुमी हिंगा पावले, कितें सांगपाचें तुमकां? एक्चुली हांव घरा कडेन आहलें, म्हाका कांय खबर ना कितें जालें तें, कित्याक तेणी तो लताक मेळपाक वचपाचो आसलो. ह्यो कोण जो अटॅक केला पळय तो म्हाका दिसता की तो पयलींच हेका फॉलो करताले आनी तेजे दोग मनीस खुर्सा कडेन येवन रावलेले आनी तो हेंच्या कॉन्टेक्टान आसलो. जेन्ना एका तेणें अशें म्हटलें की सायड लायट कित्याक मारूंक ना, तो सायड लायट केन्ना मारतलो जेन्ना तो घरा येतलो तेन्ना सायड लायट मारतलो, पूण तो घरा येना आलो, तो बांबोलीमसून टुवर्ड पांयान वयतालो. सो ताका सायड लायट मारपाची गरज ना. हे कोण ताका फॉलो करताले पळय तेंचो फूल प्लॅन आसलो की तो आतां घरा वचपाचो आसा आनी ते फाटल्यान येवन ताका अटॅक करप. कित्याक आमची जी लेन आहा पळय ते लेनीन तसो लायट्यो ना सारक्यो, सो ते काळखान ते अटॅक करप आहले. तेंचो प्लॅन जेन्ना ताका कळ्ळें पळय की प्लॅन तो आतां एक्झिक्यूट जावपाचो ना, तेन्ना ताका तसो ब्लॉक करपाक जाय म्हण तेणी गाडी खंय फास्ट हाडली, 60च्या अबाव स्पिडीचेर हाडून तेणें फाटल्यान आमच्या इवनाक मारली. इवनाक मारून इवनाचो बंपर फुटलो राव फाटलो. आनी मागीर तो म्हणपाक लागलो की तुवें सायड लायट मारूंक ना. तो एक तर फोनार आहलो, कोणा कडेन तरी तो उलयतालो.
हेच्या वयल्यान कळटा की हे सगळें फूल प्लॅन आसलें आनी हो सेकंड अटॅक जालो Same म्हणल्यार dialogues. सेम डायलॉग आनी सेम मनीस 2 फावटी अटॅक करप म्हटल्यार कोण तरी असो आसा जो तांकां कितें रिक्वेस्ट आहा तुका हेजे आतां म्हाका फकत रिक्वेस्ट इतलेंच आसा की तुमकां जें कितें करपाचें आहा पळय अशें करिनाका अशें करून तुमची औकात दाखयनाका कितें करपाचें आहा पळय ना लिगली करा अशें भिरांत घालून नाजाल्यार अशें अटॅक करून तुमकां अशें दिसता न्हू की तो भितलो ना तेजो देव तेज्या वांगडा आसा न्हू राखणदार आसा आयज पर्यंत तरी राखणदारान ताका प्रोटेक्ट केलो आनी फुडें ताका असो करता हो म्हाका विश्वास आसा म्हाज्या राखणदाराचेर तूं कितें करता पळय न्हू तें सारकें करिना कितें करता पळय हें तुका सुटूय जायना एज अ सीएम एज अ होम मिनिस्टर आयज अशें जाता पळय ना हें जावंक जायना आनी हें तुवें कित्याक जाता पळय तेजें तुवें हें करचें इतलेंच तुका मागता हांव आनी जे कोण आतां ते करून गेला पळय पुलिसाक रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी जाता इतल्या बेगीन एक्शन घेवन तिका अरेस्ट करचें कित्याक ते व्हिडिओचेर फूल तेंचे फेस क्लियर कळटा की ते मनीस कोण आनी कितें ते थँक्यू थँक्यू ही गाडी तुमकां परत दाखयता रामाची गाडी खंय तरी येवन मोकला म्हणटा ही आयज मोकला ही आयज मोकला ही आयज मोकला बरोबर. आणि ही काल मोकलेली त्या दिसा म्हणजे चवथ्या दिसा जेन्ना हांव रिपोर्टिंग करपाक गेल्लो येता परतो येतालो वन तो वीक बिफोर इट वॉज 1 वीक बिफोर आफ्टर 1 वीक सेकंड अटॅक सेकंड अटॅक सी विथ द सेम पीपल हय तर डिफरन्स आसलो रामा लेफ्ट मारपाचो ते घरा वचपाक तो तेणें मारूंक ना तो स्ट्रेट वचपाचो आसलो आनी त्या मनशान जे देवन तेणें म्हणलें ते लेफ्ट सायड लायट कित्याक मारूंक ना म्हणून ताका खबर आसलें रामा लेफ्ट मारपाचो आहा आनी तो इशू काडूंक सोदतालो पूण हे आतां रामान नोटीस काडून दवरल्या की तेणें म्हणलें लेफ्ट कित्याक ती सिग्नल कित्याक मारूंक ना तो लेफ्ट सिग्नल मारपाचो नासलो तो स्ट्रेट वचपाचो आसलो तर हे आतां रामान थिंगा आक्षी पुलीस स्टेशन आहा आमी तेणें ऑलरेडी कंप्लेंट फायल केल्या आनी कंप्लेनाची कॉपी तुमकां आमी दाखयली तुमी ह्या व्हिडिओचेर तुमी पळया आनी आतां फुडलें इन्वेस्टिगेशन आतां ऑन आसतलें आनी PIन ताका अशर केला म्हणून तो तेजेर इन्वेस्टिगेशन जातलें म्हणून पूण हो व्हिडिओ मातसो शेअर करा आनी आमी फुडें अपडेट आहा जाल्यार तुमकां पावयतले थँक्यू सो मच तुमी सगळे जॉयन जाले म्हणून पंचनामाची कॉपी घे न्हू बेस्ट